नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. मायनिंगाचो प्रश्न लटकपाचीच शक्यताय. गोंय सरकाराचे प्रतिज्ञापत्र अजून ना तयार. सीईसीचे अहवालाक उशीर जावपाची शक्यताय. शुक्राराचेर सस्पेन्स. मडगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक नाका बायोमेट्रिक अटेंडन्स मशीन. कर्मचाऱ्यांनी घालो मुख्याधिकाऱ्याक घेराव. मुख्याधिकारी म्हणटा मशीन वापरिनात ते कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय. आनीक 15 बीच बॅडी घालपाक मान्यताय दिवपाची मागणी करीत शेकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट. मंगळारा मेरेन निर्णय घेवपाचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिला उतर. मडगांव स्टेशन रोडावेल्या इलेक्ट्रॉनिक शॉपाचेर वजन आणि माप खात्यान घाली धाड. सामानाचेर पैसे मॅन्युफॅक्चरिंग डेट नाशिल्लो सुमार 1.25 लाखाचो माल केलो जप्त. आणि खेळांत अंदूच्या सिजनाचेर रणजी ट्रॉफी गोंयांक अजून मेळूंक ना जैत. 4 मॅची जाल्यो ड्रॉ. नॉक राउंड वचपाक निमण्या मॅचींनी गोंयाक जैताची गरज. खबरो विस्तारान. शुक्रारा 7 तारखेर गोंयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टा सामकार येवपाची आसली तरी सरकाराची एफिडेविट घालपाची तयारी जाल्ली ना. गोंयांत आतां मेरेन जाल्ले मायनिंगाचेर कसलोच निश्कर्श काडून प्रतिज्ञापत्र घालतले जाल्यार सरकारा कडेन सारकी माहिती ना. ही माहिती मेळो मेरेन सीई आपलो मुळावो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक दिवंक शकना. ताका लागून शुक्राराचेर सस्पेन्स जाला. सुप्रीम कोर्ट शुक्राराक गोंयची मायनिंग केसीची सुनावणी घेवंक शकता. गोंय सरकार ह्याच दिसा प्रतिज्ञापत्र दाखल करतलो अशें दिशिल्लें. पूण प्रतिज्ञापत्र तयार नाशिल्ल्यान सरकार तें सुप्रीम कोर्टांत सुपूर्द करचो ना. गोंयांतल्या मायनिंगाचेर सारकें नियंत्रण हाडटले आनी नजर दवरतले अशी खात्री कोर्टाक दिवपी प्रतिज्ञापत्र सरकार घालतलो अशें सुत्रां सांगतात. ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी म्हणटा एफिडेविट तयार नाशिल्ल्यान सरकार एफिडेविट फायल करचो ना. प्रतिज्ञापत्र कित्याक तयार ना? सुत्रां सांगतात मायनिंग बंद जाल्ल्यान ताचो त्रास जाल्ल्या लोकांचो आंकडो सरकार एकठांय करता. डाटा अजून तयार ना. ट्रक नोंद करपाक ट्रकवाल्यांचो उणो प्रतिसाद. खण खात्या कडेन खुबशी माहितीच ना. आशिल्ले माहितीची चांचणी करपाक जाय. अर्धवट माहिती घेवन सरकार सुप्रीम कोर्टात एफिडेविट फायल करूंक शकना. सीईसी सुप्रीम कोर्टाक केन्ना रिपोर्ट दितली हाचेरय प्रस्न उपरासला. राज्य सरकारान दिल्ले माहितीचेर सीईसी समाधानी ना अशें सुत्रां सांगतात. सीईसीन आपलो अहवाल सुप्रीम कोर्टाक दिलो तरी गोंयच्या मायनिंगाचेर शुक्रारा सुनावणी जावची ना. सुप्रीम कोर्टान सोमारा मिनेरांची हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतल्या. त्यो याचिका गोंयच्या मायनिंग केशी कडेन जोडल्यात. मायनिंग वाठारांतले लोक काचाबूल जाल्यात. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयचे अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जायत चल्ला. ताका लागून सरकाराचेर दिशीं दिशीं दबाव वाडटा. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. मडगांव पालिकेचे कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडन्स मशीन नाका म्हूण पेटल्यात. कर्मचाऱ्यांची हजेरी आनी यो वच करपाची वेळ तपासपा खातीर हे माक्न पालिकेन बसयला. हो मुद्दो सद्याक कोर्टात आसा. पूण बायोमेट्रिक सिस्टम बंद दवरपा विशीं कोर्टाचो सद्याचो कसलोच तात्पुरतो आदेश ना. मशिनां नाकात म्हूण कर्मचाऱ्यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक मंगळाराक घेराव घालो. मशिनाचेर बोट मारिनात तांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या. गोंयच्यो खुबश्यो सरकारी कचेऱ्यो आनी पालिकांनी बायोमेट्रीक अटेंडन्स मशिनां बसयल्यात. कर्मचाऱ्यांक ह्या मशिनाचेर बोट मारूनच कचेरेन यो वच करचें पडटा. मडगांव पालिकेतूय मंगारच्यान बायोमेट्रीक अटेंडन्स मशीन बसयला आनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक ह्या मशिनाचेर बोट मारूनच ऑफिसान यो वच करचें पडटा. पूण कर्मचारी म्हणटात बायोमेट्रीक मशिनां नाकाच. ही मागणी करीत कर्मचाऱ्यांनी पालिका कर्मचारी संघटनेच्या बावट्या खाला मुख्याधिकाऱ्याक घेराव घालो. हे प्रकरण कोर्टान आसतना पालिका ही सक्ती करूंक शकना अशें कर्मचारी म्हणटात. इश्यू आसा तो हायकोर्टांत आसा. सो ताणें पयर शुक्रार सर्क्युलर काडले आनी सर्क्युलर काडून आमच्या हातीन दिलें की तुमी
बोट मारपाक स्टार्ट करत म्हणून आमकां लास्ट मोमेंटाक मेळ्ळें आनी फिगर स्किमाची केस आमी बरे पयलींच्यान झगडटात आनी आमी त्या बाबतींत तांकां म्युन्सिपालिटी कितली लेटरूय केल्ले कडेन आशिल्ली ताणें आमकां मातशें एकूय रिप्लाय दिलो ना आनी काल सडनली ताणें तें दिलां आनी आमकां तो बोटो मारून पावलो सो कोण तरी केस घातली आनी आमी थंय पार्टी आसा आनी आमी ती केस डिफेंड करतात कोर्टाक आर्ग्युमेंटूय जाल्यार तेजेर आनी ती फायनल डिसिजनाक आसा आनी थंय आमी मसरोल दवरल्यार मसरोल मारतले नाल्यार आमी लास्ट टायम केलें मसरोल जर दवरून जायत ताजी कॅमिना हजेरींतल्यान आमी येतले काम बहिष्कारून आमी लोकांक त्रासां ओडूं सोदना लोकांक इनकन्विनियन्स जावपा जायना कोर्टाच्या आदेशा वेल्यानच हे मशीन बसयला बायोमेट्रीक सिस्टम बंद दवरपा विशीं कोर्टाचो सद्याक कसलोच तात्पुरतो आदेश ना अशें मुख्याधिकारी श्रीनेत कोटवाळे म्हणटा मशिनाचेर बोट मारिना तांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी ताणें कर्मचाऱ्यांक दिल्या चलपाना एक तो दुसरें म्हटल्यार कोर्टाचें पिटिशन जो चालू आहा पळय तातूंत खंय स्टे ना की बायोमेट्रीक मशीन इंटेरियमली मारपाक शकना म्हणून सबसिक्वेंटली पिटिशनां फायल जाल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचे डायरेक्शन सुद्दां आयले की सगळे गव्हर्मेंट बॉडीज आसा एसोसिएशन सब इंस्टिट्यूशन ऑर्गनायजेशन आहा पळय तातूंत बायोमेट्रीक मशीन आहा पळय दॅट इलेक्ट्रॉनीक रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडन्स इज कंपल्सरी सो त्या प्रमाणे आमी कंपल्सरी केलें इनफॅक्ट वीथ दीस डिसिजन ऑफ द कावन्सील दीस मॅटर इज गोइंग टू गेट डिस्पोज ऑफ मारपाना फाल्यांच्यान मारपाना म्हणजे ते चलपाना म्हजे कडेन डेफिनेटली कितें डिसिप्लिनरी एक्शन घेवंक जाय वी वील टेक दॅट एक्शन मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट शेकवाल्यांक आनीक 15 बीच बॅडी दिवपाचेर फुडल्या मंगळारा मेरेन निर्णय घेवपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेकवाल्यांक दिलां शेकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्याची मंगळारा भेट घेतली सद्याक शेकवाल्यांक 5 बीच बॅडी घालपाक मान्यताय आसा आनीक 15 बीच बॅडी जाय अशें ते म्हणटात शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचे बावट्या सकयल शेकवाले मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे शेकां बरोबर आनीक 15 बीच बॅडी घालपाक मान्यताय दिवची म्हूण ते मागतात बागा आनी हेर कांय दर्यावेळो सोडल्यो जाल्यार सगळ्या दर्यावेळांचेर शेकवाल्यांक आनी 15 बीच बॅडी घालपाक दितले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां म्हणपाचें शेकवाले सांगतात शेकवाल्यांच्यो मागण्यो प्रत्येक शेकाक 20 बॅडी दिवच्यो फुडल्या मंगळार मेरेन मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय सीएमान आमी 10 पेरो मागलेले सीएमा कडेन आतां तेणें सांगलां मांडे बाय ट्युजडे म्हळ्यार दिता म्हणून मांडे ऑर ट्युजडे 10 पेरो दिता म्हणून सांगलां We should get 20 beds all over Goa, uniform number of beds all over Goa. So we are quite happy with the number of beds being provided to us right now. And hopefully if the number needs to be increased, maybe the CM can look into the matter and increase the number further. शेकवाल्यांनी खाजगी शेकवाल्यांचोय मुद्दो काडलो खाजगी शेक वर्सभर चलतात तांकां सिजन लागना कांय जाण भायल्यांक शेक चलोवंक दितात म्हणूनय तांणी प्रश्न काडलो खाजगी शेकवाल्यांक वेगळो न्याय सिजन सोंपल्या उपरांत खाजगी शेकूय काडचे शेक बिगर गोंयकारांक चलोवपाक दिवचे न्हय आमचे दिना सावथाक सगळीं 5 स्टार हॉटेलां सगळीं टेम्पररी शेकां घालून आसता पूण ते केन्ना डिमॉलिश करना सो तांकां रिन्यू करता परतून लायसन्स कितको मेवता आनीक हे आतां प्रायवेटान शेकां मागता ते सगळे म्हाका 80% भायले येवन शेकां चलयता प्रायवेटान आमच्या एसोसिएशनान डिसिजन घेतलां की इन केस ही तो शेकां तर डिसमेंटल जायना आफ्टर 31 मे जाल्यार आमी हायकोर्टान केस घालतले व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रज्योत पेडणेकार प्रुडंटा खातीर आतां घेवया एक विसव